जेजूच्या काकुतीच्या तेर्साक आमी सुरवात दिवया. पवित्र कुर्साचे कुडीन यार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाच्या आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्व सांबाळलो, अंकवार मोरयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलोल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोवान सोदो तुजो आपूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये मा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराडान. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोवान सोदो तुजो आपूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराडान. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोवान सोदो तुजो आपूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराडान. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. सासणांच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या भोव मोगाल पुताची आमच्या दोनया आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. सासणांच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या भोव मोगाल पुताची आमच्या दोनया आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणांच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या भोव मोगाल पुताची आमच्या दोनया आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेश्ट कोश्टां खातीर आमची
आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर ससनांच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या बोमोगाल पुताची आमच्या दोनया आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासनांच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या बोमोगाल पुताची आमच्या दोनया आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवेदारा पवित्र मोनावीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवेदारा पवित्र मोनावीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवेदारा पवित्र मोनावीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजू तो मेलोय पूण मनशां खातीर जिविताच्यो जोरी व्हांवल्यो आनी आख्ख्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो जिविताचे जोरी ओगोनीत देव काकुती आख्ख्या संवसाराक काकुतीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोखय ओ रगता आनी उदका तुमी काकुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां ओ रगता आनी उदका तुमी काकुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां ओ रगता आनी उदका तुमी काकुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां आमचे बाप्पा सोडगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुडपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू मागीर मरे देवाची माय आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमी मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमी सगळीं बरोबर आमी एक आमच्या बापा नमान मरे संवसाराची शांती पासत मागुया आमचे बापा सोडगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बोलले सर्वीस पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मोन्नाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन. आयची ही मिसाची भेट आमी भेटयता जोकिना मिस्किता हेच्या इंतेसांव बसत. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एडवर्ड टिगल हाच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. नेविता कुलासो आपणा पासत मागूंक लायता. तेच बरोबर हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या देशा पासत मागुया. आमच्या देशाच्या वडिलां पासत, प्रधानमंत्र्या पासत, आमच्या राज्याच्या मुखेल मंत्र्या पासत आनी हेर आमचे जे लेजिस्लेटर्स आसात तांचे पासत मागुया. तांणी देशा पासत आनी लोकां पासत जें बरें आसा तें करूंक आनी जें कितें चुकीचें आसा तें फाटीं घेवंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. नास्त्याक येयात. भाव भयणीनो, दिसाच्या दिसाक जेजू आमकां नास्त्याक आपयता आनी आमकां नास्त्याक आपलें उतर आनी आपलें मांस रगत तो फावो करता. देवाक आर्गां दिवया हे येद्या व्हडल्या देण्या पासत आनी पुनर्जीवन जेजू बरोबर आमी ही आमची वाट चलता आसतना जायते पावटी आमी ताचो हात सोडला. जायते पावटी आमी बेसारमाय केल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत दोन तणां सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्पर देवा विचाराया. सूर पदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिसवासता. तुझ्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता,
बापाच्या एकटाच पुता सुम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, मनशांक बोगसणें दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणान तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास्क परमेन समारंभ करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखतांव आनी भक्तीन समरमतांव. तेंच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुभां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारबारी आनी सादुकी ताचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जिवन जातलीं म्हूण ते परगट्टाले. देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां मंकोणीन दवरले. पूण तांचें उतर आयकल्लें तांतल्या जायत्या जाणांनी सत मानलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाल्ली. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री परम याज्ञीक अन्नास आनी कायफास जुआंव एलेझेंद्र आनी परम याज्ञिकाच्या कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुजाल्यांत जमलीं. धर्मदूतांक मोदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन व कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता ताईं आमी एक दयाल करणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाची पदवेन बरो जाला तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरजेक आमी कुडीत करता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलेल्ल्यांतल्या पुनर्जिवन केल्ल्या नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरेंच म्हणल्यार ताका देवान कोणच्या संदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोडबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. परतून म्हणुया, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवानो म्हणचें ताचो माये मोग मीत नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीत नासलोलो. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या.
सगळेचपरान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव तो आमचो उजवाड. जबाब जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. उडकार. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे परी तो दिश्टी पडलो. सिमांव पेद्रू, जोवडो म्हणलेलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानाचो नातानियल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासळी मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्यान चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासळी कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, व्हड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासळी पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासळी एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपलें आंगलें पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें, आनी ताणें दर्यान उडकी मारली. पूण मासळीन भरलोली रांपोण ओडीत ओडीत हेर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशांच्या उज्यार दवरलेली मासळी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां धरल्या तांतली थोडी मासळी हांगा हाडात. ओड्यार चडून सिमांव पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासळ्यांनी भरलेली आसली आनी इतल्यो व्हड मासळ्यो आसतनाय रांपोण पिजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासळी दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो. ती ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता.
नास्त्याक येयात. भाव भयणीनो, जेजू तिसरे पावटी पुनर्जीवनपणा उपरांत आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा ती घडणी आमच्या दोळ्या मुखार आतांच आमी दवरल्या. आनी हातूंत पळोवपा सारक्यो आनी नियाळपा सारक्यो जायत्यो वस्तू. पयले सुवातेर पेद्रू आनी ताचे बाराबोरचे जेजूचे दुसरे शीस आसले ते जेजूच्या मरणांत एके भाशेन सारके सांडून पडलेले, भितर लिपोवन रावलेले, शिंपडोंक लागलेले. आनी थोडे भोव जे आसले ते बाराबोर मुखार आतां कितें करपाचें, वॉट टू डू नॅक्स्ट, हें घोडे चिंतताले. आनी तातूंतली एक वस्त, आमी जें कितें पयलें करताले तातूंत आतां आमी परतून गेल्यार बरें, कित्याक जें जावपाक जाय आसलें तें जावंक ना. आनी आतां तें जावपाची कांयच शक्यताय ना, कित्याक जेजू मेलो. हें घोडे ते चिंतून आदीं आपूण करताले, म्हणजे नुस्तें मारताले, हांव मासळी मारूंक वेता. पेद्रू जरी तर म्हणटा जाल्यार दुसऱ्याय शिसांनी म्हणलें आमी तुजे बराबर येता. ही एक वस्त. आमी जायते पावटी जिवितांत सांडल्या तेन्ना कितें करता, खंय वचपाचें, कितें करपाचें. एक घोडे आमच्या पयल्या जिवितांत, आदल्या जिवितांत परतून भितर सरपाची जायते पावटी ताळणी आमकां येता. मासडी मारूंक गेले तेन्ना कांयच पडूंक ना. परतून येता आसतना जेजू वेळेर दिश्टी पडलो. आनी जेजू जो वेळेर दिश्टी पडलो ताका तांणी ओळखूंक ना. जशें आमी ह्या गेल्ल्या 4 दिसांनी आयकलां, जेजू तांकां दिश्टी पडटा पूण रोखडोच तांच्यान ताका ओळखूंक जायना. ल्हुवान ग्रॅज्युअली ते जेजूक ओळखूंक पावतात. तेच भाशेन आनीक एक ही घडणी, जेजूक तांणी ओळखूंक ना. पूण जेजून जेन्ना तांकां विचारलें, इश्टानो मासडी कितें पडल्या मू, जाबाब एक डिजपॉयंटेड जाबाब कसो, कांयच ना. आनी असलो डिजपॉयंटमेंट जाला तेन्ना कोण एकलो जांकां ते ओळखोच ना तो सांगता, ओड्याचे उजवे वाटेन मारात, रांपोण घालात, तुमकां मासडी पडटली. हे येदे व्हडले एक्सपर्ट नुस्तेकार एक बेस्तो कोण वेळेर आसा ताचें कित्याक आयकतात गाय. आनी ताच्या उतराक कित्याक म्हणून तांणी ही रांपोण घातली गाय. घोडे देवाची कृपा जी समजनासतना ह्या शिसांनी पाळली. आमकां जायते पावटी अशें घडटा, आमी जंय ओळखनात, आमकां खबर ना कोण तो, वो आमकां खबर ना ही घडणेंतल्यान देव आमकां कितें सांगूंक सोदता तें. तरी आसतना तातूंतल्यान जो संदेश आमकां मेळटा, बरो संदेश, तो घेवन आमी आमची पावलां मारता आनी कितें तरी बरें जाता. देवाची कृपा ती. तिसरे सुवातेर पयलो ताका वळखिलो जुआवान, जेजूचो खेरीत आपुरबायेचो वो मोगाचो शीस. आनी आपणें वळखल्या उपरांत रोखडोच ताणें पयलीं पेद्रूक सांगलें, पेद्रू वडील तो सोमी. आनी तो सोमी म्हूण जेन्ना गमलें तेन्ना उडकी मारली, जाम. पेद्रून उडकी मारली कित्याक जेजू मुखार हांव आसा ते भाशेन आसूंक फावना. जरी तर तो सोमी जाल्यार हांवें बदलोंक जाय. आनी ह्या पासत जो ताचो कम्फर्ट झोन आसलो त्या तारवान जे आसले तातूंतल्यान तावन उदकान उडकी मारली. जायते पावटी आमकां उडकी मारपाक पडटात, पूण वेगवेगळे तरेच्यो उडक्यो आसात. आयज पॉलिटिकल मोडार ज्यो उडक्यो मारलेल्यो आसात ताचो परिणाम आमी गोंयकार घोडे आजून पासून भोगता. आजून पासून नीत जातली म्हूण रावता, जायच ना. ती उडकी बरी उडकी न्हय. आपणाच्या फायद्या पासत ह्यो मारलेल्यो उडक्यो. जाल्यार हांगासर आमकां पेद्रूची उडकी दिश्टी पडटा, जी हांव हे सुवातेर आसा तसो रावूंक म्हाका फावना. ह्या पासत उदकान उडकी मारली. पूण उदकान उडकी मारल्या उपरांत परतून जेजूशी वेळेर तो पावला हें नुस्तीं ओडून हाडपाक. आनी ही सगळी तयारी केल्या उपरांत जेजू आपयता, नास्त्याक येयात. भाव भयणीनो, आमच्या जिविताची तयारी जेन्ना आमी करता, जाणा जावन वो नकळो जावन, देवाचे कृपेक जेन्ना आमी आमचो जबाब दिता,
तेन्ना आमकां खुद जेजू आपूण जेवण तयार करता आनी आमकांय वचोन एकल्याक उलो नास्त्याक येयात. हो नास्तो वडे देवाच्या उतराचो, हो नास्तो जेजूच्या मासा रोगताचो जो ह्या आल्ताराचेर उंडो आनी सोरो आतां मासा रोगतान बदलतलो. आनी तातूंत जो कोण वांटो घेता ताच्यान जेजूक ओळखूंक जाता. ह्या शिसांनी जेजूक ओळखिलो आनी जेजूक तांणी आनीक प्रश्न करूंक ना, पूण भावार्थान आनी विस्वासान जेजून जेन्ना आपयला ताचे बराबर तांणी हो नास्तो घेतलो. आनी त्या उपरांत हीच पदवी घेवन ताच्या नांवान तांच्यान जायतें बरें करूंक जालें. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, ताच्या नांवान जेजूच्या नांवान शीस भायर सरले आनी जायतें बरें केलें. आनी ह्या बरेपणाक जायत्या जाणांनी पळयलें. ते फेमस जावंक सोदताले म्हूण न्हय, पूण ही बरी खबर सगल्यांक पावचे पासत अशें घडलें. आनी तांणी केल्लें बरें जें आसा तें पळोवन इतले जाण आनिकूय ह्या भावार्थाक वेंग मारून फुडें पावले. तर आमी जें कितें बरें करता भाव भयणीनो, देवाच्या नांवान जें कितें बरें करता तें सगल्यांनी जाणा जावपाकूच जाय. बरी खबर देवाची पवित्र पुस्तकांतली आनी आमच्या बऱ्या करण्याची सगल्यांक पावपाक जाय. फेमस जावचे पासत न्हय, पूण खेरीत भाशेन जीं बरेपणां देवान आमकां दिल्यात ती आमी दुसऱ्या सवें दाखोवंक आनी त्या वरवीं देवाची तुस्त जावचे पासत. तर ही कृपा आयच्या दिसाक आमकां मागुया. जेजू बराबर आमी आमचो नस्तो करूंक तयार जावया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा लागा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, पास्कांचो गूट समारंभून हीं दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगल्याहून व्हरतें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आनी जिव्या भावार्थान आमी सोत मानता. हें पवित्र देणें घेणें सोपुर्नायेन सुफळ कर आनी संवसाराच्या वंडावण्यांक पाठ करूं सर्गीच्या ओंत्रेकांनी आमचीं काळजां लासून दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो
आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतासाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavartaco gul porgotuia. Gesù bello, Gesù ci mozara, Gesù non viene todo. Gesù bello, Gesù ci mozara, Gesù non viene todo. बापा तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजू आपयता जाल्यार ताच्या उतराक पाळो दिवन ताचे बराबर नास्त्याक बसूंक आमकां फावो जावं म्हूण मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां गाळून पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची कागद कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजून आपल्या शिसांक म्हळें जेवणाक येयात मागीर ताणें उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो सर्वेस्पराक सय प्रार्थुया बो मोगाळ बापा दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायेन आमकां सदां सांबाळ तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरें कर.